Jesu amso sorwonna itlokenna bujatata Jesu amso sorwonna itlokenna bujatata Dumbliakam kasorvonici Koidiakam kameklikeci Duke saliam sotosaci Borkot korun koborbori Jesu amso sorwonna Itlokenna bujatata Jesu amso sorwonna Itlokenna bujatata मोगाळ बाबा भयणीनो आयज मार्दोळची पवित्र सभा किरीत हांगा पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक हाजीर जाल्यात आनी दुसरी बाबा भयणां हांगा हाजीर जाल्यात किरीत आमी मार्दोळचे पवित्र सभेच्या दर एका कुटुंबा खातीर आमी मागतल्या तशीं जायतीं आमचीं बाबा भयणां आयज आपलो जल्म दीस मनयतात अलेक्झांडर ब्रगांजा आगोस्तीन क्रूज क्रिझल क्रिस्टिना क्रूज आनी जिझेल बार्रेटो आनी दुसरीं आमचे मदलीं बाबा भयणां जल्म दीस मनयतात तांचेय पासत आमी मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीं आमेन आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं बाबा भयणीनो देवाचो मोग आमचे ताई सासणाक तोखतात असलो पातोक आमकां जेजू बऱ्या गोवळ्याच्या हिंडान तावन पयस काडटा पूण जेजू आमचे सोदीक येता आनी नव्यान आपल्या हिंडांत आमकां एकठायता आयच्या मिसाच्या बलिदानाचो विशय देव आमकां सोदूंक येता पातोक सोडून ताका मेळुया ह्या मिसा बलिदानान भाग घेतना देवाची दया कोंवाळाय मोवाळाय वळखून घेवन आमचे पातोक सोडूंक आनी ताचे सोरशीं परतून येवन आमकां देवाची कृपा मागुया आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर ह्या वेळार आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी पातकांची दूख धरून आमी सगलीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोरपोत विदात देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भागिवून सदांच सांकवार मुरी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सूर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Somiak aglut kor, Somiak aglut kor, Somiak aglut kor. Christak aglut kor, Christak aglut kor, Christak aglut kor. Somiak aglut kor, Somiak aglut kor, Somiak aglut kor. प्रार्थुया हे वेळार आमी ओगीच रावुया आमचें खासगी तेसांव आमी घालुया
देवा सोगल्यांच्या रोसणारा तुजी सोडवण सोमेस्त मनशां खातीर म्हूण तुवें पोरगोट केल्या ही सोडवण दिवूंक येतोल्या तुज्या पुताच्या जल्माची मोहिमा बगूंक संतोशान आमी तयार रावशी कोर ह्या आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हजे पोरजेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुजाल्याच्या काळजा कोडे उलयात आनी तिका उलो करून सांगात. तिचे चाकरीचे दीस सोंपले, तिच्या पातकाचें फारीकपण जालें. सगळ्या तिच्या खोटेपणाक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेट कास्त तिणें भोगली. एक ताळो आड्डोता, अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. अरण्यांतल्या देवाक एक नीट राजमार्ग करून दवरात. सगळी फालकी बरोवन येवन दी. दर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सुकोल पडून दी. सगळी उंच खडपां सपाट जमीन जावन दी आनी सगळे लांब लांब दोंगराचें मैदान जावन दी. तेन्ना सर्वेस्पराची मोहिमा परगट जातली आनीक आख्ख्या मनशाकुळाक ती दिसतली. कित्याक ही उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं. एक ताळो हुकूम दिता, परगट कोर. आनी हांवें परतिपाळ केलो, कितें परगट करूं? आख्खे मनशाकूळ म्हणल्यार तोंड आनी ताची सोबिताय शेतांतल्या फुलां इतली. सर्वेस्पराचो स्वास तांचेर पडटा तेन्ना तोंड सुकता, फूल बावता. पूण देवाचें उतर सदांच तोखता. सियोनाक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, उंच पर्वताचेर तेंगशेर चडून वच. जेरुजाल्याक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, व्हडल्या ताळ्यान बोब मार, भिरांतीन विणे बोब मार. जुदाच्या नोगराक सांग, हो पळय तुजो देव. पळय सर्वेस्पोर आपले पदवेन येता. आपल्या बोलान सगळे आपल्या हातान करता. जोयताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जोयताची सगळी चिनी ताचे फुड्यांत वेतात. मेंढरा राखणो कसो तो आपल्या हिंड्यांक चलयता. आपल्या हातांनी मेंढुल्यांक उखलता, तांकां आपले खाकेन मारून व्हरता आनी पोरो काडटल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. हो पळय तुमचो देव, बोल दाखोवन तो येता. सगळीं म्हणुया, हो पळय तुमचो देव, बोल दाखोवन तो येता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणनात. शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोद गितां गायात. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोना गोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगटात तारून तांचें. आमचो जबाब, हो पळय तुमचो देव, बोल दाखोवन तो येता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगळ्या परजांक कळयात ताची कौतीक विजमिता.
परमेश्वर कितलो व्हरतो मान भोवमान ताका फावो आनीक खंयच्या देवाचे ताचे इतलें बे दवरचें आमचो जबाब हो पळय तुमचो देव बोल दाखोवन तो येता परमेश्वर एकलोच राजा राष्ट्रांनो गाजून सांगात ताणें तीर केला संवसार नितीची ताची राजवट स्वर्ग सगलो आनंद भोगू उल्हासू आख्खो संवसार खूब बोल्ला दर्या सागोर आयकू दी ताचो गुणगुण आमचो जबाब हो पळय तुमचो देव बोल दाखोवन तो येता फळां सोयत पिकाळ जमीन बुरकुटून आनंद बोरीत रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगुटून खुशाल बोरीत मनसुबी प्रितुमेची सगळीं नीट संवसाराची पोरजाची कोटशाक जोडटी परमेश्वर हो पळय येता आमचो जबाब हो पळय तुमचो देव बोल दाखोवंक तो येता शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सोमयाचो दीस लागीं पावला पळय आमची सोडवण करूंक तो येता Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सोर्बेस्पूर तुमचे सोबे आसूं मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें तुमकां कितें दिसता कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेडयो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार 99 दोंगराचेर सांडून हिणांतली पेल्यान सोल्ल्या तिका सोदूंक वेचोना आनी हांव तुमकां खरेंच सांगतां ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलोल्या 99 शेड्यां परस हिचे विशीं तो अदीक खुशाल जाता तेच परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय विबाडलेलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या बाबा भयणीनो आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा देव आमकां सोदूंक येता पातोक सोडून ताका मेळुया ह्या विशयाचेर आयज आमी नियाळ करतले आनी ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना एक घडणी तुमकां सांगता एक शेमाय आपल्या नातू सांगाता जियेताली तिचे धुवेचो घोव सोंपल्या उपरांत घराब्याचें उदारपसण करचे खातीर ही धूव परदेसान वावराक वेता वाडटा वाडटा वो भुरगो वायट इश्टांच्या बरोबर भोंवता आनी अशें म्हणटा हांव वाडला म्हाका मेकळेपण जाय म्हजें जिवीत म्हाका जाय ते भाशेन म्हज्यान जिवूंक सत्य आसा असलें धोरण घेवन भोंवतलो हो तरणाटो वायटाक लोबदता आनी ताची शेमाय ताका
बऱ्या रस्त्यार हाडूंक जाय तें ताका सांगता. पूण आपली शेमायचें सांगणें बेरे कानार तो घेता. पूण शेमाय ताचे पासत मागपाचें सोडिना. ताचे सोबें सुसणीकाय जाता. मोगाळ आनी उपुरबायेन ताचे सोबें वागता. आनी थांबो नासतना आपल्या नातवा खातीर मागणें करता. आनी आपली शेमायचें मोगाचो स्वभाव पळोवन हो नातू वायट जिबी सोडून दिता. बऱ्या रस्त्यार पावता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचपान आमकां देव आपले पोरचेक बरवंसो दिता. तांकां पातकांचें बोगसणें बसयता आनी आपले पोरचेन वायट जिबी जियेतोलें सोडून दिवंक तांकां सांगता. इजायस प्रवादी अशें सांगता की अशें केल्यार देवाची महिमा परगट जातली आनी आख्खे मनशाकोळ ही देवाची महिमा पळयतली. आयच्या शुभ वर्तमानांत सांडलोल्या मेंढऱ्याची ओपार आमकां मेळटा. हिणांतलो एकलो मेंढरो सांडलो तेन्ना हो गुंवळी ताचे सोदीक वेता आनी उरलोल्या 99 शेळ्यां परस हे सांडलोले शेळेचो तितलो ताका मोग आसा तितलेंच ताका मोल आसा हें दाखोवन दिता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी तर आमच्या गांवांत वाड्यान वो समाजान नदर मारली जाल्यार जायतीं आमचीं बाबा भयणां वायट जिबी जियेतलीं आमकां दिसून येतात. आनी असल्या बाबा भयणां सोबें आमची वागणूक कसली जाल्या गाय, आमी कशे तरेन तांकां पळयता गाय. वायट जिबी जियेतल्या आमच्या बाबा भयणांक आमी पयसायता गाय, बारायता गाय, तांकां आमी केणटा गाय. पूण जायते पावटी आमी अशें करता. पूण देवाची वागणूक अशी न्हय. देखून आयचो विशय आमकां खिरीत हुस्कायता. देव आमचे सोदीक येता. पातोक सोडून ताका मेळूंक वचुया. आनी खिरीत देव पातकाक लागून पयस गेल्ल्याचो अदीक मोग करता आनी तांकां आपल्या हिणाक हाडूंक वावुरता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देव एक मोगाळ बापूय कसो. कोणूच ताका विबाळलोलो नाका. देखून 145 स्तोत्र आमकां अशें सांगता, सुर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माई मोगाचो, ताचो राग सोट करून चडना. हाचे वयल्यान आमकां दिसून येता देव आमचो कितलो दयाळ, मोवाळ, काकूटसार तो. बरो गुंवळी आपल्या सांडलोल्या मेंढऱ्यांक सोदूंक वेता आनी कोणा सोडशी वेता जीं पातो करून देवा सोडशिल्लीं पयस गेल्यात तांचे सोबें अदीक आपलो मोग, हुस्को, दया, काकूट दाखयता. तांकां परतून हाडून आपल्या बापाचो अनुभव दिवंक तांकां वावुरता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी कोणा सोबें हुस्को दाखोवंक जाय. जेजू बरो गुंवळी सांडलोल्या शेळ्यां सोबें आपलो हुस्को, मोग दाखयता जाल्यार आमी असल्या बाबा भयणां सोबें आमचो हुस्को, मोग दाखोवंक जाय. सांडून गेल्ले शेळेक सोदून काडूंक जेजू सोडशी तांकां परतून हाडूंक जाय. आमी सोगलीं हांगा भागीबोन फ्रांसीक शावेराच्या पांयाशी आयलोलीं आसात आनी भागीबोन फ्रांसीक शावियर स्पेन गांवासान गोंयान आयलो. आनी कित्याक आयलो? आपले शेळेक देवाचो मोग दिवंक, देवाच्या मोगान वाडूंक. उदीक करून असल्या जेजू
दाखयल्या एकसुऱ्या आसोवें उदीक करून कोण नासलोलें आसोवें आडकोळींक सांपलोलें आसोवें मूग ताणें दाखयलो होच भागीमूण फ्रांशीक शावेरानूय आमच्या गोंयान आमच्या बाबा भयणी सोबें दाखयलो देखूनच आयज आमी ह्या भाग्यवंताक व्हड मान दिता देवाचो जेजूचो अनुभव दिवंक तो बाबुरलो आमी दोर दिसा पयले सुवातेर देवाचो अनुभव आमी घेवन आनी होच अनुभव आमी आमच्या भावांक भयणीक दिवंक वावरुया न्हय उतरांतल्यान पूण कुडण्यांतल्यान हेंच करूंक देवाची कृपा देवाचें बळ आमकां दर एकल्याक हे पवित्र मिसाचे भेटीन मागुया सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची मागणी आमी बापा मुखार उबारुया पवित्र सोबेच्या वडिलांनी जेजू बऱ्या गवल्या भाशेन पोरजे सवें अदीक करून वायट जिवीत जियेतोल्या सवें आपलो हुस्को आनी मोग दाखोवंक देवाचो आदार तांकां मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सेवे चाकरेच्या मोनान आनी भेदभाव करिनासतना समाजांत नीत शांती आनी एकचार बांदूंक देवाचो आदार तांकां मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी सगळें वायट सोडून दिवन दोर दिसा जागृतायेन जेजूक भेटूंक फावो ती काळजा मोनाची तयारी करूंक देवाचो आदार आमकां मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा आमी सगल्यांनी देवाचो शी मेर नासलोलो मोग आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी आनी जिविताचे वागणुकेंतल्यान दुसऱ्याक पोरगोटूंक देवाचो आदार आमकां मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा हे वेळार आमी ओगीच रावया आमच्या जण एकल्याच्या काळजा मनांतलें प्रार्थन ह्या वेळार आमी बापाक उबारुया ह्या आमच्या बाबान आमच्या नवान बापा मुखार प्रार्थना उबारल्यान आनी खेरीत आमी जण एकल्यान आमच्या काळजा मनांतलें प्रार्थन बापाक उबारलां बापा तुका जाय जाल्यार तें आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता हे मागणें करता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन मातीचे बंगार करून शोकताय तूं एका सुत्रान माती धूळ आमचे जिणे बंगार कर पवित्र आत्म्यान दोयाल बाबा भक्तीपोणान इरकोलोप्या जिविताचे तुका भोगतां आमचे वरदान तुका भोगतां आमचे वरदान
म्हज्या बाबा भणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपूत बिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनाक आमच्या आणि आमच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. दयाळ बापा, काल ते काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सोर गरजांनी काकुतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें भासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dolbaranzo सर्वेस्पोर स्वर्गानी संसार मोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकासून उत्सर्गी तुका सोयसो. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची. तेच परी जेवण जातूच ताणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडलें. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या क्रुसार आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोग्याक. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक
आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आम्हा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पयस सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा, सिमा आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचो पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुता, बाग्योन फ्रांसीस शावेर, बाग्योन जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणी शिकयलोलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनीन पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुटीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सोगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे तरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
कातोलीक धर्मांत जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमन्यां घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यां घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the side of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे तानीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Jesus vadik bolia, surgitam tu Deuloi, sudu maka ailoi. Jesus bolia golia, Jesus vadik bolia. Surgitam tu Deuloi, sudu maka ailoi. Ole auti sheli, tuka cukor geli, tuje kai vor maka, oi soru. Sonaka Ole auti sheli Duka cukor geli Tuje tai vor maka Oi soru sonaka. आमचो सुमी आमच्या काळजांत आयला. आपले कुरपेन ताणें आमकां भरल्यात. ह्या वेळार आमचे दोळे धांपया आनी ओगेपणान ताका आर्गां आनी दिनवास दिवया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादुशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवाईक मोल करूंक आनी सोर्गीच्या देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसुया. आयज मिसाची भेट समोरुमतेल्या पाद्री ग्रेगोरियो क्रूज हाका आनी मार्डोलच्या फिरगोसकारांक तशेंच बलिदानांत वांटो घेतलेल्यांक आमचे दिनवास. आमचे दिनवास आमच्या गायन पंगडाक. बागिवोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी. सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, सांजे 3:30, 5, 6:15. 6:15चे मीस इंग्लिशीन जातलें. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा, थंय वचून तें करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन
आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज 3:30 मीस समारंभात CCR कॅथोलीक कॅरिझमॅटीक रिन्युअल. आयज भोवश्रेश्ठ ऑजवल्ड कार्डिनल ग्रेशियस दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन जातल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. Today His Eminence Oswald Cardinal Gracious will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. डिसेंबराचे 13वेर माद्रास मैलापूरचो आर्चबिशप भोवमानीस जॉर्ज अँथनी सामी दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन जातल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. On the 13th of December, Most Reverend George Anthony Sami, the Archbishop of Madras and Mylapore, will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. ह्या दिसांनी डिसेंबराचे 4 तारखेर तावन जानेराचे 5 तारखेर पर्यंत एक्सपोजिशनाच्या मिसांक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेंत लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बासिलिकेंत कंट्रोल रुमांत थावन त्यो तुमी घेवच्यो. ह्या पुस्तिकेचें मोल 20 रुपया. सगळीं उबी रावया. सुरबिस्पू तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या गोऱ्याब्याचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भागिवोन फ्रांसीस शावेराक मागणे. भागिवोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत पापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोन एकल्यान आपल्याक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतेन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटा. आमेन. San Francisco Xaviera, tuji guru goya shara, tu Jesus jasoy nika, sodan zoy divot kormaka, tu Jesus jasoy nika, sodan zoy divot kormaka. San Francisco Xaviera, tuji guru goya shara, tu Jesus jasoy nika, sodan zoy divot kormaka. Tu Jesus jasoy nika, sodan zoy divot kormaka. फाल्यां दिसा मीस समारंभता त्यो फिरगोज्यो हे परी. सकाळीं 6:15 मीस समारंभता मेर्सेस 7:15